मुरगांव नगरपालिका वाठारांतल्या कचऱ्याची विलेवाट लावपाच्या हेतान मुरगांव पालिका वाठारांत कचऱ्याची विलेवाट लावपाचो प्रकल्प उबारला। तो पुराय करपाचें काम नेटान चालू आसा। नगर उदरगत खात्याचो मंत्री थळावो आमदार मिलिंद नायकान बेरेस्तारा दीस प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी करून कंत्राटदारा कडल्यान आढावो घेतला। हो प्रकल्प बेगीनच उबारून मुरगांव पालिकेच्या प्रकल्पांत कचऱ्याच्यो राशी पडिल्ल्यात ताची विलेवाट बेगीनच लावपाचो प्रयत्न आसा, अशी माहिती पत्रकारांक मंत्री मिलिंद नायकान दिल्या। कसलो प्रोजेक्ट कसली मशिनरी सेटअप केले आणि केन्ना पासून गार्बेज डिस्पोज करपाक हांगा काम चालू आसलें? बायो मायनिंग टेक्नॉलॉजीच्या अंडर पुन्हा आम्ही पळोवन येयले, म्हणजे हे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्रोजेक्ट। त्या प्रोजेक्टा अंडर म्हाका दिसता 3 कॉन्ट्रॅक्टर फायनल जाला। लिगसी डंप खंयचे आहा पयलीं ते सगळे होल ऑफ गोवा ते 3 जाणांक सगळ्या कडली वांटून दिल्या। तसो एक टेंडर गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जाला। तेतूंतलें आमचें काम आनी 2 कडले आमचो एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका पडला, तेच्या अंडर हें काम चालू आहा। आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां घालपाक जागेचो प्रश्न आसलेलो, जागो नासलो एवेलेबल, म्हणून आमी आर्ट एंड कल्चराचो जागो सुडा कडेन घेवन 12,000 जागो तांकां हँडओवर केला। त्या कंपनीक सेटअप करप, तुम्ही सेटअप पयला आसतलें, सेटअपाकच एक 3-4 हजार जागो जाय, त्याच्या भायर ते हाडून डंप करप, लोड करप। पुन्हा ही बायो क्या बोलते उसका एक्झॅक्टली बायो मायनिंग टेक्नॉलॉजी अंडर पुन्हा हो प्लांट हांव पळोवन येयल्लो। ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम पडलेलें पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं एक वेहिकल येता, त्या वेहिकलाचेर तो दिसाक 300-400 टन लोड करून ट्रीट करूंक शकता अशें दाखोवपाक लागलो, पण तेचें तें बरें सक्सेसफूल जायना जालें। मागीर तो म्हाजे कडेन येयलो, तो म्हणपाक लागलो आपूण दुसऱ्या टेक्नॉलॉजी तेंची दुसऱ्या हेतून आपूण पद्दतीन करता। ती कितें पद्दत? हांव इमिजिएटली त्याच्या वांगडा पुन्हा एक राती गेलो, रातच्या 2च्या फ्लायटान दुसरे 12 गेलो, ते पळोवन येयलो। तो प्लांट पळयल्यार ह्या कंपनीचो प्लांट तो आयज ते हांगा सेटअप करतात त्याच हेचेर। आनी भुमी ग्रीन एनर्जी तेंच्या थंय पुन्हा प्लांट आहा, ते भरपूर दिसाक ट्रीट करता। जवळ जवळ म्हाका दिसता पुन्हा ते दिसाक 1500 टन हँडल करता। आणि खंयची मिक्स गार्बेज है ना मिक्स। आता हांगा बसयला फक्त ड्राय वेस्ट तीनों का मेरे पास तो आता हांगा बसयला पळय तो फक्त पयलींची आमची हे आहा पळय ओल्ड लिगसी वेस्ट आहा पळय लिगसी डंप तोच काडटले आनी ट्रीट करतले, कारण त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टान हांकां फक्त तो कॉन्ट्रॅक्टर लागता हांगा सगळो। आमकां गव्हर्नमेंटाची कांय कन्सर्न ना, आमी तांकां जागो अवेलेबल करून दिलो, तेंच्यांनी सेटअप चालू केला। म्हाका दिसता गेल्या 10 दिसा ते 15 दिसा पयलीं तेंच्यांनी सेटअप करपाक चालू केल्लो आनी नेक्स्ट येता त्या 17 ते 18 तारीख पर्यंत प्लांट एक्चुअल फंक्शन जातलो आनी दिसाक मिनिमम 2 शिफ्टी काम करून 1000 टन ते हँडल करतले। म्हणजे हांगा जे दिला ते म्हाका दिसता 1,40,000 कुछ बोलाय ना, 1 लाख टन त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यार त्यांच्या हिशोबा प्रमाणे तितलें गेले जाल्यार 1,20,000 डिवायडेड बाय 1000 म्हणजे 4 महिने 4 ते 5 महिन्यान ते आता फाटल्यान दिसता पळय ते क्लियर साफ जावपाक हेचे फंक्शन। आनी म्हाका थंय पयल्या उपरांत 100% गॅरंटी आहा की ह्या कंपनीन केल्लें काम हे सक्सेसफूल जातलें। आयज हांव फक्त सायट विजीट केल्लो। बेगीनच प्रकल्पाचें काम पुराय करून मुरगांव पालिकेचो प्रकल्प नितळ करतले। कचऱ्याच्यो राशी पडल्यात ते 4 महिन्यां भितर नितळ करतले, अशी माहिती कंत्राटदाराच्या अधिकाऱ्यान पत्रकारांक दिल्या। हमको यहाँ पे 1000 मेट्रिक टन का प्रोजेक्ट लगाने का है लिगसी वेस्ट का, जिसका 70% काम हो चुका है और हमारा 18 तारीख तक टारगेट है कि हम पूरा काम ख़त्म करेंगे। और ये प्लांट जो है डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों में वर्क करेगा और इसमें हम जो सिस्टम लगाए हैं फुली मैकेनिकल सिस्टम है, फुली ऑटोमेटिक है, एक भी आदमी इस कचरे को टच नहीं करेगा, सब मशीन से हैंडलिंग हो जाएगा। और इसमें हम डेली जो कचरा ट्रीट करके फर्स्ट हम क्या करते हैं हीप में कन्वर्ट करके कल्चर डालते हैं उसके अंदर, ताकि उसमें से जो ऑक्सीजन गैस है और रिड्यूस होने के बाद हम लाते हैं फीडिंग सिस्टम पे। वहाँ से हम प्राइमरी सेग्रीगेशन करके साइड सेपरेशन करते हैं, फिर हम डेंसिटी सेपरेशन में इधर लाके पत्थर, सूज, इनर्ट और ग्लास ये सब यहाँ से रिमूव करते हैं। ड्राई वेस्ट को हम वहाँ पे फाइनल ट्रोमर से अपना सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है अपना ये 4 महीने में हमारा टारगेट है। ये जो 1,20,000 या 1,30,40 जो भी है उसको हम 4 महीने में ख़त्म करेंगे। बारिश आने से पहले हमारा टारगेट है, कैसे भी करेंगे हम डे नाइट काम करेंगे, ख़त्म करेंगे।